स्मार्ट सिटीचे 35 मदले 26 प्रकल्प पुराय जाल्यात। 31 मार्च मेरेन 9 प्रकल्प पुराय जातले। रस्त्याची सगळी मुखेल कामां 31 मार्चा पयलीं पुराय जातली अशी माहिती स्मार्ट सिटीचो सीईओ संजीत रॉड्रिक्सान दिली। लँडस्केपिंग, पेवमेंट, रंगकाम अशा कामाक 30 जून मेरेन वेळ लागू येता अशी माहिती स्मार्ट सिटीचो सीईओ संजीत रॉड्रिक्स हांणी माहिती दिली। हे स्मार्ट सिटीचे काम 35 मदले 26 प्रकल्प पुराय जालेले आसा। 31 मार्चा मेरेन 9 प्रकल्प पुराय जातले आणि रस्त्याची सगळी मुखेल कामां 31 मार्चा पयलीं पुराय जातली अशी माहिती स्मार्ट सिटीचो सीईओ संजीत रॉड्रिक्सान दिलेली आसा। पेडणे ते काणकोण मेरेन इंटरकनेक्टेड रेल्वे सुरू करतले। रस्त्या वयलो येरादारीचो ताण उणो करपा खातीर ही रेल्वे सुरू करपाचो विचार आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। सुपरफास्ट वंदे भारत रेल्वेचे धर्तरेचेर गोंयांत रेल्वे सुरू करपाचो विचार आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्याचे म्हणणे। पेडणे ते काणकोण मेरेन इंटरकनेक्टेड रेल्वे आतां सुरू जावपाची आसा। उपरांत ह्या सुविधेचो हेर शारांतूय विस्तार करतले। फोंडा ते पणजे तशेंच गोंयची हेर शारांय ह्या रेल्वेन जोडटले अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। तशेंच सिंधुदुर्ग ते कारवार मेरेन हे रेल्वे सेवेचो विस्तार करतले खंय। ते भायर कोंकण रेल्वे गोंयांत आनीक 3 रेल्वे स्टेशनां उबारपाचे थारायले। मया, नेवरा आनी सारझोरा ही 3 स्टेशनां येतलीं अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। मांद्रे पारसे वाठारांत मंगळारा प्रतीक कन्नायक हाच्या घराक उजो लागलो। सकाळच्या सुमाराक 10 वरांचेर हो उजो लागपाची घडणूक घडली। उजो लागिल्ल्यान सुमार 3 लाखांचे लुकसाण जालें। उजो पालोवपी दळ वेळार पाविल्ल्यान उजो नियंत्रणांत हाडपाक मजत जाली। सुदैवान ह्या घडणुकेंत कोणाकूच दुखापत जाली ना। उजो लागिल्ल्यान थळावो आमदार जीत आरोलकरान घरांतल्यांची भेट घेतली। घर दुरुस्त करपाक मजत करतलो अशें आश्वासन लेगीत आमदार जीत आरोलकरान दिला। दिवचलचे वेदांता खणेवयली मिनाची येरादारी निमणे सुरू जाली। ट्रक धनी संघटनेन आंदोलन फाटीं घेतिल्ल्यान निमणे दिवचले वेदांता खणेवयली ही येरादारी मिनाची सुरू जाली। तब्बल 8 दिसांनी मिनाच्या येरादारी खातीर मंगळारच्यान ट्रक रस्त्याचेर देंवले। हायटॅक ट्रकांक विरोध करून थळाव्या ट्रक धन्यांनी 8 दिसां पयलीं मिनाची येरादारी बंद उडयल्ली। ही आतां येरादारी ट्रकांची सुरू जालेली आसा। ट्रक धनी संघटनेन आंदोलन फाटीं घेतिल्ल्यान दिवचलचे वेदांता खणेवयली मिनाची येरादारी आतां सुरू जाल्या। तब्बल 8 दिसांनी मिनाच्या येरादारी खातीर मंगळारच्यान ट्रक रस्त्याचेर देंवले। हायटॅक ट्रकांक विरोध करून थळाव्या ट्रक धन्यांनी 8 दिसां पयलीं मिनाची येरादारी ही बंद उडयल्ली। एंटी नार्कोटिक्स पंगडान वागातोर वाठारांत एका भाड्याच्या कुडीत धाड घालून 24 लाखाचो गांजा जप्त केलो। ड्रग्स बाळगिल्ल्या प्रकरणांत सेबेस्तियन ह्या जर्मन नागरिकाक अटक जाली। LSD ब्लॉट पेपर्स, केटामाइन पावडर, केटामाइन लिक्वीड आणि 2 किलो गांजाचो हातूंत आस्पाव आसा। हातूंत सेबेस्तियन ह्या जर्मन नागरिकाक अटक केलेली आसा। ताणें हो ड्रग्स बाळगिल्लो। एंटी नार्कोटिक्स पंगडान ही कारवाय केली। एंटी नार्कोटिक्स पंगडान वागातोर वाठारांत एका भाड्याच्या कुडीत धाड घातली आणि 24 लाखांचो गांजा जप्त केलो। ड्रग्स बाळगिल्ल्या प्रकरणांत सेबेस्तियन ह्या जर्मन नागरिकाक आतां अटक जालेली आसा। ताणें LSD ब्लॉट पेपर्स, केटामाइन पावडर आणि केटामाइन लिक्वीड आणि 2 किलो गांजा ताणें बाळगिल्लो ताका अटक केली।
महाकुंभ मेळाव्याक वचपा खातीर मडगांव ते प्रयागराज मेरेन गोंय सरकारान लोकां खातीर 3 खासा रेल्वेची सुविधा सुरू केल्या. 6, 13 आनी 21 फेब्रुवारी ह्यो तिनूय रेल्वे मडगांव ते प्रयागराज वतल्यो. सरकार फकत पुराय रेल्वे प्रवासाचो खर्च करतले. हेर खर्च प्रवाशांक करचो पडटलो अशी माहिती समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसायान दिलेली आसा. प्रयागराज वचपा खातीर 6 फेब्रुवारी, 13 फेब्रुवारी आनी 21 फेब्रुवारी अश्यो ह्यो 3 रेल्वे मडगांवच्यान प्रयागराज महाकुंभा खातीर वचपाक सरकारान धाडिल्ल्यो आसा. महाकुंभ मेळाव्याक वचपा खातीर मडगांव ते प्रयागराज मेरेन ह्यो रेल्वे वतल्यो. ह्यो रेल्वे गोंय सरकारान लोकां खातीर उपलब्ध करून दिलेल्यो आसा. तशेंच ह्यो रेल्वे फक्त प्रवाशांक प्रवास करपा खातीर आसतलो. फुडलो सगळो खर्च भाविकांक घेवचो पडटलो. केंद्रीय रेल्वे अर्थसंकल्पात 2025 ते 26 ह्या वर्सा गोंयांतल्या रेल्वे उदरगती खातीर 482 कोटी वाटिल्ले आसा. कोंकण रेल्वेक राज्य पावंड्या वयल्या प्रकल्पां खातीर थेट निधी मेळना, पूण मुळाव्या साधन सुविधांच्या सादरणे खातीर येणावळ मेळटा अशें कोंकण रेल्वे महामंडळाचो उपसरवेवस्थापक बबन घाटगेन म्हायती दिली. मडगांव आनी उडपी स्टेशनाची उदरगत तशेंच ट्रॅक दुप्पट करपाचे प्रकल्पूय विचारांत घेतिल्ले आसा अशें बबन घाटगे हाणें सांगलें. केंद्रीय रेल्वे अर्थसंकल्पात 2025 ते 26 ह्या वर्सा गोंयांतल्या रेल्वे उदरगती खातीर 482 कोटी वाटिल्ले आसा. सोमारा राती सांग्यार गुणे भाट बाणसाय एका म्हालाची येरादारी करपी पिकअपीक उजो लागपाची घडणूक घडली. ह्या विशीं उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक म्हायती मेळटाच तांणी घडणूक थळाचेर वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. उजो नेमको कसो लागलो तें कळपाक मार्ग ना. 1.5 लाखाचे लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. सांग्यार गुणे भाट बामणसाय हांगासर ही म्हालाची येरादारी करपी पिकअपीक उजो लागपाची घडणूक घडली. ह्या विशीं उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक म्हायती मेळटाच तांणी घडणूक थळाचेर वचून हो उजो नियंत्रणांत हाडलो. उजो नेमको कसो लागलो तें कळोवंक शकलें ना, पूण 1.5 लाखाचे बरेच लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. अणजुण दर्यावेळेर कासवांनी 132 तांतयां घातली. ह्या वेळार दर्यादेगेर आशिल्ल्या थळाव्यांनी ह्या विशीं रोखडेच अधिकाऱ्यांक कळीत केलें. रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सुवातेर वचून मोरजेच्या कासव संवर्धन क्षेत्रांत तांतयां स्थलांतरीत केली. फाटल्या 2 म्हयन्यांत 69 फावटी तांतयांक वांटोवपाक रान खात्याक येस आयिल्लें आसा. पेडण्या मोपा वाठारांत लायटीचो शॉक लागून हेमंत मांद्रेकर ह्या 36 वर्साच्या दादल्याक मरण आयलें. मयत हेमंत मांद्रेकर पेडण्या येरादारी फाट्यांत कॉन्स्टेबल ह्या पदाचेर काम करतालो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हेमंत आपल्या घरा कुशीक आशिल्ल्या बागायतींत उदकाचो पंप दुरुस्त करता आसतना ताका शॉक लागिल्ल्यान मरण आयलें.
केंद्राच्या वेगवेगळ्या करांतल्यान राज्याचो वांटो म्हणून गोंयाक अंदूच्या वर्सा 5,490 कोटी रुपया मेळटले। पोरूच्या परस चड ह्या फावट 523 कोटी रुपया चड मेळटले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। तशेंच विशेष आर्थीक सहाय्य येवजणे अंतर्गत फुडल्या 50 वर्सां खातीर गोंयाक 1 लाख कोटी परस चड निधी मेळटलो। ह्या पयशांचेर गोंयाक 1 रुपया लेगीत जूर फारीक करपाची गरज ना अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। कोलवा गांजा सप्लाय करपी दोगांक पुलिसांनी धरले। सोनू कुमार चौहानाक 2.40 लाखाचो गांजा दिवपी उदयपुराच्या राकेश मेघावलाक राजस्थानांतल्यान अटक केली। विनायक चौहानाक 3.8 लाखाचो गांजा दिल्ले खातीर ओडिसांतल्या सागर पाणिजराहीक अटक केली। राकेश मेघावलाक 4 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायली। आपूण घरा भायर न्हय तर दारा भायर आसा। शिंगाक शिंग आपटले म्हणून दारा भायर रावप आपल्याक योग्य दिसलें म्हणून आदलो मुख्यमंत्री आनी भाजपाचो खडेगांठ फुडारी लक्ष्मीकांत पार्सेकर सांगता। घर वापसी विशीं विचारल्यार सांगता वेळूच कितें तें थारायतलो। आपूण घरा भायर न्हय तर दारा भायर आसा अशें आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकराचें म्हणणें। शिंगाक शिंग आपटले म्हणून आपूण दारा भायर आपणें रावप पसंत केलें अशें आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरान सांगिल्लें आसा। घर वापसी विशीं ताका जेन्ना विचारलें तेन्ना तो म्हणटा ह्या विशयाचेर वेळ कितें ते जाप दितलो अशें ताची जाप आसा। तिराळ उसगांव वाठारांत फाटल्या कांय दिसां सावन गव्यांनी लोकवस्तीत प्रवेश करून धुमाकूळ घातला। कांय दिसां पयलीं अचकीत रस्त्यार आयिल्ल्यान एका गव्या रेड्यान दुचाकीक धक्को दिल्लो। हातूंत आवय आनी पूत जखमी जाल्ली। लोकवस्तीत येवपी ह्या रानटी जनावरांक लागून वाठारांत भिरांतीचें वातावरण पातळ्ळां। रान खात्यान हाचेर गांभीर्यान लक्ष घालचें अशी मागणी आतां थळाव्यांनी केलेली आसा। सध्या गव्यांक लागून आतां सध्या तिराळ उसगांव ह्या वाठारांत भिरांतीचें वातावरण पातळ्ळां। फाटल्या कांय दिसां पयलीं अशेंच एका आवयक आनी पुताक गव्या रेड्यांनी धक्को दिल्लो आनी तांच्या बायकीचें बरेंच लुकसाण केल्लें। ताका लागून तिराळ उसगांव ह्या वाठारांत परतून एक फावट आतां गव्यांचो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा। काणकोण 4 रस्तो वाठारांत बिबट्याचो वावर वाडला। फाटल्या 4 दिसां सावन हो बिबटो कितलेशेच फावट हांगासर दिसून आयला। रातच्या 9:30 सुमार हो बिबटो घराच्या भायर भोंवतना CCTV कॅमेरात कैद जालो। ताका लागून थळाव्यां मदीं भंय पातळ्ळा। राती उसरां मेरेन पर्यटक लेगीत हांगासरल्यान यो वच करतात। हो बिबटो 2 फावटी ह्या जाग्याचेर ह्या वाठारांत सांपडिल्लो आसा अशें थळावे म्हणटात। एका बार आनी एका हॉटेलाच्या भायर हो बिबटो CCTV कॅमेरात कैद जालो। तशेंच एका घरा कडेन लेगीत वता आसतना हो बिबटो घरा भायर दिश्टी पडलो। ताका लागून ह्या लोकवस्तीत भुरगीं तशेंच लोक यो वच करतात आनी सुमार रातच्या 9 सुमार जर हो बिबटो खंयच्याय वेळार जर असो भायर सरतात जाल्यार एक प्रश्नचिन्ह ह्या काणकोण 4 रस्तो वाठारांत उप्राशिल्लो आसा।
स्मार्ट सिटीचे 35 मदले 26 प्रकल्प आता पुराय जाल्यात. 31 मार्चा मेरेन 9 प्रकल्प पुराय जातले आणि रस्त्याची सगळी मुखेल कामां 31 मार्चा पयलीं पुराय जातली अशी माहिती स्मार्ट सिटीचो CEO संजीत रॉड्रिक्सान दिल्या. लँडस्केपिंग, पेवमेंट आणि रंगकाम ह्या अशा कामांक 30 जून मेरेन वेळ लागू येता अशें स्मार्ट सिटीचो CEO संजीत रॉड्रिक्सान सध्या सांगला. सध्या पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाचे 35 मदले 26 प्रकल्प पुराय जाल्यात खंय आणि 31 मार्चा मेरेन 9 प्रकल्प पुराय जातले. सगळीं मुखेल कामां 31 मार्चा मेरेन पुराय जातली अशी माहिती स्मार्ट सिटीचो CEO संजीत रॉड्रिक्सान दिला. लँडस्केपिंग, पेवमेंट आणि रंगकाम अशा कामांक 30 जून मेरेन वेळ लागू शकता अशें संजीत रॉड्रिक्स स्मार्ट सिटीचे CEO हांचें म्हणणें आसा. लायटीचो शॉक लागून पेडण्या मोपा वाठारांत हेमंत मांद्रेकर ह्या 36 वर्साच्या दादल्याक मरण आयलें. मयंत हेमंत मांद्रेकर पेडण्या येरादारी फाट्यांत कॉन्स्टेबल म्हणून काम करतालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हेमंत आपल्या घरा कुशीक बागायतीत उदकाचो पंप दुरुस्त करतना ताका शॉक लागिल्ल्यान मरण आयिल्ल्याचें कळटा. ब्रेन डेड जाल्ल्या केरळच्या 22 वर्साच्या तरणाट्यान अवयव दानाच्या माध्यमांतल्यान 3 जाणांक जिवनदान दिलें. साहिल हो मोपा विमानतळाचेर कामाक आशिल्लो. एका अपघातांत ताच्या मेंदवाक मार लागिल्लो. 6 दीस गोंय वैजकी महाविद्यालयांत ताचेर उपचार चालू आशिल्ले. उपरांत दोतोरांनी ताका ब्रेन डेड म्हणून जाहीर केल्लो. साहिलाच्या फामिलीन ताचे अवयव दान करपाचो धाडसी निर्णय घेतलो. साहिल हाचे काळीज औरंगाबादाच्या एकल्याक दिलेले आसा जाल्यार 2 किडनी गोंयानूच दिल्यात. मेक इन इंडिया ही बरी कल्पना आशिल्ली, मात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्यांनी ह्या मेक इन इंडिया खातीर बरे प्रयत्न करूंक ना अशें लोकसभेतले विरोधी पक्षनेता राहुल गांधी म्हणटात. तशेंच ह्या मेक इन इंडियाक अपयश आयलां हें आमकां मान्य करचेच पडटलें अशें राहुल गांधीचें म्हणणें आसा. आयज देशांत सगळ्यांत व्हडलो प्रश्न जो उप्रासला तो म्हटल्यार बेरोजगारीचो आनी हेंय आमकां मान्य करचें पडटलें. राष्ट्रपतीन जें अभिभाशण केलें तातूंत बेरोजगारी, बेकारी अशे खंयच शब्द नाशिल्ले. इंडिया आघाडीचें जर सरकार आशिल्लें जाल्यार राष्ट्रपतीचें भाशण मातशें वेगळें आसपाचें अशें राहुल गांधीन म्हटलें. तशेंच राहुल गांधीन हांच्यांनी फुडें म्हटलें की मेक इन इंडिया ही बरी कल्पना आशिल्ली, मात आमी जे उत्पन्ना मदीं अपयशी ठरिल्ले आसा. दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेक आतां गृहमंत्री अमित शाह हांच्यांनी आरोप प्रत्यारोप सुरू केलेले आसा. तांच्यांनी मनीष सिसोदिया हे आपाच्या फुडारीचेर टिका केली. आम आदमी पक्षाचे नेते मनीष सिसोदिया हांचेर तांच्यांनी बरीच खर टिका केली. दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हाणें फाटल्या 10 वर्साच्या कार्यकाळांत कसलीच कामां करूंक ना अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहान म्हटलें. फक्त शाळा आनी मंदिरांच्या लागसर तांच्यांनी फक्त सोऱ्याची दुकानां चालू केली अशी खर टिका केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हाणें आम आदमी पार्टीचे नेता मनीष सिसोदिया हांचेर केली.
अयोध्येतले राम मंदिराचे मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास हांचे वय 85 वर्सां. तांकां ब्रेन स्ट्रोकाचो अटॅक आयिल्लो आसा. तांची प्रकृती सध्या नाजूक आसा. ते सध्या संजय गांधी पोस्ट ग्रॅज्युएट इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स रुग्णालयांत उपचार घेतात. श्री सत्येंद्र दास हांकां स्ट्रोकाचो झटको आयिल्लो आसा. तांकां डायबिटीज तशेंच हायपरटेन्सिव्ह आसा. ते SGPCI रुग्णालयांत आयतारा दाखल जाल्ले. तांकां सध्या न्युरोलॉजी ह्या वॉर्डांत दवरिल्ले आसा आनी तांचेर उपचार चालू आसा अशें प्रशासन सांगता. तांची प्रकृती चिंताजनक आसली तरी ते उपचारांक प्रतिसाद दिता अशें लेगीत रुग्णालयाच्या प्रशासनाचें म्हणणें आसा. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांच्यांनी फाटल्या शेनवारा म्हटल्यार 1 फेब्रुवारी तांच्यांनी चीन, कॅनडा आणि मेक्सिको ह्या 3 देशांचेर आयात शुल्क लादपाचो निर्णय घेतलो. ट्रम्प हांच्यांनी कॅनडा आणि मेक्सिकोचेर प्रत्येकी 25% आणि चीनाचेर 10% आयात शुल्क लादपाचो निर्णय घेतिल्लो आसा आणि ताचेर तांच्यांनी सिग्नेचर लेगीत केल्ली आसा. त्या उपरांत कॅनडाचे हंगामी पंतप्रधान जस्टीन हांच्यांनी लेगीत $155 अब्ज अमेरिकन वस्तूंच्या आयातीचेर 25% शुल्क लावपाची घोशणा केली. ह्या टॅरिफ तशेंच आयात शुल्का वराक लागून जगभरात सध्या व्हडली घसरण बाजारपेठांत मार्केटांत दिसून येयल्ली आसा. डोनाल्ड ट्रम्पान फाटल्या म्हयन्यांत अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची सुत्रां हातांत घेतली. त्या उपरांत डोनाल्ड ट्रम्प हांच्यांनी आक्रमक भुमिका घेत अनेक निर्णयांक एक धडाको लायलो. तांच्यांनी चीन, कॅनडा आणि मेक्सिकोचेर अतिरिक्त आयात शुल्क लागू करपाचो निर्णय घेतल्या उपरांत ह्या 3 देशांचो अमेरिके विरोधी असो नाराजीचो सूर सध्या चालू आसा. अशातूच आतां डोनाल्ड ट्रम्प हांच्यांनी पनामा कालव्यावयलो चीनाचो प्रभाव आणि नियंत्रणा बद्दल भाष्य केल्लें आसा. तांच्यांनी अशें म्हटल्यार की बेगिनातले बेगीन कितें तरी व्हडलें घडपाचें आसा. तशेंच अटलांटीक आणि पॅसिफीक महासागरांक जोडपी हो म्हत्वाचो जलमार्ग चीनाक दिल्लो तो तांकां खरो म्हटल्यार दिवंक नाशिल्लो, तर ह्या कराराचें उल्लंघन जाल्ल्याचो उल्लेख लेगीत डोनाल्ड ट्रम्पान केला. दरम्यान ह्या सगळ्या प्रकरणाचेर उलयतना डोनाल्ड ट्रम्पान म्हटलें की पनामा कालवा जो आसा तो चीन चलयता, तो चीनाक दिवंक नाशिल्लो. ज्येष्ठ अभिनेता अमोल पालेकर हांच्यांनी सरकाराचेर खूब टिका केलेली आसा. सद्याच्या परिस्थितीत सरकाराच्या विरोधात कितें उलोवपाची सोय ना. सरकाराच्या विरोधात जर कितें तुमी उलयले जाल्यार तुमकां देशद्रोही ठरयतात अशें ज्येष्ठ अभिनेता अमोल पालेकर हांच्यांनी जयपूर साहित्य महोत्सवात उलोवप केलें. अमोल पालेकर हांच्या द व्यू फायंडर ह्या आत्मचरित्रात्मक इंग्रजी पुस्तका विशीं संजय रॉय आणि अमोल पालेकर त्याच बरोबर संध्या गोखले हांच्या मदीं संवाद जालो तेन्ना त्या वेळार ते उलयताले. ज्येष्ठ अभिनेता अमोल पालेकर हांच्यांनी सरकाराचेर टिका केली. जयपूर हांगासर साहित्य संमेलनात तांच्यांनी सरकाराचेर टिका केली. 29 जानेवारीक महाकुंभ मेळाव्यात चेंगराचेंगरीची दुर्घटना घडल्या उपरांत उत्तर प्रदेश सरकाराच्या नियोजनाबाबत विरोधकांकडल्यान प्रश्न उपस्थित केले. ताच्या वयल्यान सत्ताधारी आनी विरोधकां मदीं आरोप प्रत्यारोपाचें राजकारण बरेंच तापलें. दरम्यान आतां महाकुंभ मेळाव्याक उपस्थित रावपी भाविकांच्या सुरक्षेची खात्री करपाच्या पार्श्वभुमीचेर विशिष्ट मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करपाक जाय ह्या खातीर एक जनहीत याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल जाल्ली आसा. ह्या याचिकेचेर सुनावणे खातीर सर्वोच्च न्यायालयान न्हयकार दिलो. ताका लागून विरोधकांनी टिका केलेली आसा.